2025. Now I request Honorable CM to unveil the logo. Vice Chairperson to talk about the logo. The logo of Goa State Film Festival to unveil, we have in our midst our Honorable Chief Minister, our CEO, both the GP members. We are thrilled to present the logo of Goa State Film Festival, which shows us the spirit of the state and festival. The logo features camera shutter, a crucial component recognized for capturing cinematic excellence, and the spiral shell that has cultural significance and symbolizes growth, development, protection, shelter, nature's perfection, and cycle of life. These two special components integrate together seamlessly to bring out that would inspire artistic excellence. That this logo, this symbol, bring good luck and prosperity to our fraternity. We are confident that this logo will become a distinct symbol for the Goa State Film Festival and Goa's thriving film scene. Now I request Honorable CM to make his remarks. Good afternoon. अच्छा गोवा फिल्म फेस्टिवल अच्छा ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आसात आमचे जीएची वायस चेअरमन मॅडम दिलाला लोबो, मिस्टर CEO फॉर द ESG मिस्टर अश्विन कुमार, the GP member of शंकरभाई रायचूरकर, संजय शेट्टी आणि प्रेस मीडिया माय फ्रेंड्स. तुमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा येता 14 ऑगस्टाक आमी गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल ऑपरेट करता आणि आयनॉक्स स्क्रीन 1 आणि त्याचबरोबर 17 ऑगस्ट 2025 आम्ही कला अकादमीत हाजो क्लोजिंग सेरेमनी करतलो. आम्ही पहिल्या प्रेस कॉन्फरन्सान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल कशा पद्दतीन आसतलें हें तुमच्या मुखार दवरला आणि गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हाजे सगळ्या गोंयकारांक कोंकणी मराठी फिल्म करता ताका एक उत्सुकता आसा की कशा पद्दतीन गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जातलें. सगळ्यात पयल्याच पयलीं तुमकां सांगूं सोदता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो जो फीवर गोंयांत आसता त्याच धर्तीचेर गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय हो प्रयत्न एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आसा. आमी गोंयांतले नामवंत कलाकार ह्या सगळ्या जाणांक अशा पद्दतीन एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपाचो प्रयत्न आसा. आमी सातत्यान पळयता की एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हटल्या उपरांत पुराय जगभरांतले आनी देशभरांतले इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांतले लोक हे सगळे जाण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक येतात आणि ताचो फीवर हो कंप्लिटली तसो 15-20 दीस गोंयांत उरता आणि त्याच धर्तीचेर ह्या फावटीचे स्टेट फिल्म फेस्टिवल तितक्याच मोठ्या लेवलाचेर करपाचो हो आमचो प्रयत्न आसा. आणि ताका लागून हांव फिल्म फॅटर्निटींतले सगळे कलाकार, फिल्म मेकर्स, रायटर्स, स्क्रिप्ट रायटर्स आणि ह्या सगळ्या जाणांक आव्हान करता की टायम टू टायम तुमची सगळ्यांची सजेशन दिवची, तुम्ही सगळ्या जाणांनी ऑनबोर्ड येवचे आणि गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल हे खूब बरें करचें. आज आमी लोगो तुमच्या मुखार रिलीज केलो आणि लोगो रिलीज करता आसतना व्हेरी ब्युटिफूल आणि ताजो मिनींगफूल म्हणटा तशें मॅडम दिलायला लोगो हांच्यानी ताजो पुराय मिनींग तुमच्या मुखार दवरलो. म्हाका दिसता की हाज्या उपरांत की सातत्यान गोवन फिल्म फॅटर्निटी हांच्यानी सगळी ह्या कॉन्ट्रिब्यूट केल्ले आसा सिनेमॅटीक एक्सलन्स आणि गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025. हाज्या उपरांत हे फिल्म फेस्टिवल जाल्या उपरांत सातत्यान दर 2 वर्सांनी येवपी फिल्म फेस्टिवल चडांत चड मोठे जावचे. त्या खातीर ह्या फावटी जरी बऱ्याच जाणांक आमी एक गॅप दवरून हो करता बट इन फ्युचर हे ठरावीक इंटरवलाच्या उपरांत स्टेट फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय. त्या खातीर हांव फिल्म फॅटर्निटींतल्या सगळ्या लोकांक परत एकदा आव्हान करता की सातत्यान तुमचे सगळ्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन दिवचे आणि हातूंतल्यान हे आजुनूय खूब मोठे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या फावटी इन द सेम धर्तीचेर आमी जशें म्हणटा की फिल्म फॅटर्निटींतल्या लोकां खातीर क्लासीस आनी बाकीचे सगळे हेय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि रिलेटेड टू द फिल्म फॅटर्निटीज म्हणजे रिलेटेड टू जे न्यू कमर्स फिल्म फॅटर्निटीक येवपाक सोदता हांकांय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो. तांचे इंटरॅक्शन्स जे आसा वर्कशॉप आसतलो, इंटरॅक्शन्स आसतलो फिल्म फॅटर्निटीतले डायरेक्टर्स, म्युझिशियन्स हेंच्या कडेन जावचे हाज्या खातीर आमी सुदृढीत यत्न करतले. म्हणून एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यानी आयोजीत केल्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025
आता सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षित असा गोंयकारांक खरें म्हणजे अभिमान आसपाक जाय की आमचे ओन फिल्म फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता आणि दिस इज इन द म्हणजे सेलिब्रेशन ऑफ द गोवा फिल्म ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी हेका सपोर्ट करप गरजेचें आसा बारीक बारीक खंयसर कितें कंप्लेन करीत बसच्या पेक्षा तुम्ही तुमची सजेशन्स जी आसा ती एंटरटेनमेंट सोसायटी आमचे सीईओ आसा मॅनेजिंग डिरेक्टर्स आसा हांच्या सगळ्यां कडेन किंवा टायम टू टायम आमचे जीबी मेंबर्स आनी हेच्या सगळ्यांच्या मदीं आणि जे बोथ ऑफ देम तेच न्ही उरलेले सगळे जीबी मेंबर जे कितें आसा दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द सेम फिल्म फॅटर्निटी तर सगळ्यांच्या बरोबर सातत्यान वावरून काम करतात त्याची त्यांच्यानी तुम्ही तुमची सजेशन्स कितें ते दिवची आणि बऱ्यांतलो बरो फिल्म फेस्टिवल आमी घडोवन हाडया 14 ते 17 या फिल्म फेस्टिवलाक समेस्त गोंयकारांनी हांगासर येवचे आणि वेगवेगळी फिल्म स्क्रीन करतना ती सगळी फिल्मां पळोवची आणि सगळ्या जाणांनी आपापले रजिस्ट्रेशन जे आसा पयलीं हे गोवा फिल्म फेस्टिवला खातीर सुरवात करचे म्हणजे सुरवात करचे हे हांव सगळ्यांक मागता आणि लेट अस एन्जॉय गोवा फिल्म फेस्टिवल 2025. कितली फिल्मां आयल्या सर? We have received 19 entries for feature film category, and out of which 18 are Konkani and 1 is Marathi film. Non-feature film, 4 films. So altogether 23 films. आणि आम्ही 48 hours short film making competition in Dolla. So on 2nd August, that is this Saturday, at 10 o'clock, आम्ही त्याचो title, topic, yeah, the subject, we will declare this full Saturday and Sunday मेवता. This coming Saturday, full Saturday आणि Sunday आणि मागीर Monday 10 o'clock sharp ते तुमचे फिल्म घेऊन आमच्या ESG या बिफोर 10 येवचे आणि तुमचे फिल्म दिवचे ताकाय बेस्ट फिल्म अवॉर्ड्स आहा. फर्स्ट प्राइज 25,000, सेकंड प्राइज 25,000, सेकंड इज 20, बेस्ट डिरेक्टर 15,000. खूप प्राइजेस आहा. So 48 hours. It's to boost our young. Entries are still open. Entries open आसा. 28th was the last. सो फाटल्या दिसांनी थोडे फिल्म फॅटर्निटी येवन तुमकां मेळिल्ले ताज्या संदर्भात थोडें कितें सांगूं शकता रिगार्डींग द पर्संटेज ऑफ दी गोवन फिल्मान आसपाक जाय जरी जाणांच्यो डिफिकल्टीज कितें आशिल्ल्यो ह्या संदर्भांतल्यो जाल्यार सगळ्या जाणांनी रायटिंगान दिवच्यो कारण ह्या फावटीचे फिल्म फेस्टिवल आमकां खूब बरें करपाक जाय त्या खातीर तेंची सजेशन्स इनकॉर्पोरेट कितें करून घेवपाक जाय इन फ्युचर वी कॅन डू इट डेफिनेटली. सर स्टेट फेस्टिवल एवरी ईयर कंटिन्यू उरतलो एवरी आफ्टर 2 years गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल ESG की तरफ से हम 17 तक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 14 अगस्त 2025 टू 17 अगस्त 2025. अभी एट प्रेजेंट हमने गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल का लोगो रिलीज किया है. दिस फिल्म फेस्टिवल इज स्पेशली फॉर द गोवन लैंग्वेज कोंकणी एंड मराठी. ऑल